नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया भेंडे घालून सुंगटाचें हुमण। तर यो सुरवात करया। सुंगटाचें हुमण करपाक हांवें हांगा 1 वाटो मिडियम सुंगटाचो घेतला। ही सुंगटां बरी धुल्या आनी साफ करून तांचो तो काळो धागो आसता तो काडून घेतला। आतां हांकां आमी मीठ लावन घेवया। तातूंत 1 चमचो मीठ घालता हांव आनी तें आमकां अशें बरें मिक्स करून त्या सुंगटांक बरें लावन घेवपाक जाय आनी सायडीन दवरपाक जाय। तशेंच हांवें हांगा 4 ते 5 भेंडे बरे धुवन बारीक कातरून घेतला। आतां तांकां आमी मीठ लावन घेवया। पाव चमचो मीठ घालता तातूंत आनी तें अशें मिक्स करून घेवया। मिरसांग वांटपाक हांवें हांगा अर्द नाल्लाची सोय कातून घेतल्या। 1 कांदो उबो चिरून घेतला तो घालता। 1 मोठो चमचो सुकी कोथमीर, 8 ते 10 सुकी मिरसांगो, 1 चमचो हळदीचो पिठो, थोडीशी आमटाण आनी इल्लेशें उदक घालून ही बरी आमकां बारीक वांटून घेवपाक जाय। तेज्या उपरांत कालीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत 1 कांदो आडवो चिरून घेतला तो घालता। 2 हरवी मिरसांगो उबी चिरून घेतल्या ती घालता आनी तें आमकां अशें बरें तळसून घेवपाक जाय, बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। ताज्या उपरांत ती मिठाक लावन दवरलेली सुंगटां तातूंत घालया आनी ती बरी अशी भाजून घेवया, बरी परतून घेवया। तातूंत मागीर वांटून घेतलेली मिरसांग घालया आनी इल्लेशें उदक घालून हें एकदां बरें धवळून घेवया, बरें मिक्स करून घेवया आनी ताजेर झाकण धापून तें थोड्या वेळा खातीर शिजपाक दवरया। तर पळया, सुंगटाच्या हुमणाक आमचो बरो खतखतो आयला। सुंगटांय बरी शिजल्या। आतां तातूंत आमी कातरून घेतलेले भेंडे घालया आनी 1 चमचो मीठ घालून तें परत एकदां अशें बरें धवळून घेवया, बरें मिक्स करून घेवया आनी ताजे वयर झाकणें धापून ते 10 मिनटां खातीर शिजपाक दवरया। तर पळोवया आमी भेंडे शिजले काय ना ते। हे पळया, आमचे भेंडे बरे शिजल्या, सुंगटांय बरी शिजल्या, तसोच हुमणाचो वासूय बरो सुटला। तुमी नक्की ट्राय करा, तुमकांय खूब आवडटले। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।